पुरस्कार मानकारी आसात तांची नांवां जाहीर करता. धालगाडो साहित्यीक पुरस्कार विन्सी क्वाद्रोस हांकां लाभला. धालगाडो रोमी कोंकणी सेवा पुरस्कार फादर आल्फ्रेड जुदस वाज हांकां लाभला. धालगाडो संस्कृतीक पुरस्कार श्रीमती क्लोतिल्दा आफोन्स ETS हिका लाभला. फादर फ्रेडी J. डिकोस्टा पत्रकारिता पुरस्कार श्री दानियल F. डिसोजा हांकां लाभला. जॉयल डिसोजा दायज पुरस्कार श्री मिगेल ब्रांडो हांकां मेळ्ळा. आनी बेर्ता मेनेझीस उस्तोरी पुरस्कार श्रीमती सांदिया आंजेली फेर्नांडीस हिका लाभला. ह्या वर्सा धालगाडो कोंकणी अकादेमीन एक धालगाडो जीवन गौरव पुरस्कार लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड घडून हाडला. हो पुरस्कार आमी दर वर्सा दिवचे ना, पूण 3 वर्सांनी एक पावट जरी तर आमकां तितल्याच म्हत्वाचो व्यक्ती मेळ्ळो जाल्यारूच दितले. आनी आमकां खुशभोगता सांगपाक की ह्या वर्सा हो पुरस्कार वेता श्री तमाजीन कार्दोज हांकां. गेल्या वर्सा आमच्या गोंयच्या सरकारान होच इव्हेंट स्टेट लेवलाचेर करूंक येवजिलें आनी आमकां पयरूच कळीत केलां की आमी धालगाडो कोंकणी अकादेमीन ह्या दिसा कार्यावळी घडोवन हाडच्यो. आनी खऱ्यांनीच हो ओपिनियन पोल डे आमचो अस्मितायेचो दीस. ह्या खातीर आमी सदांच कोंकणी भाशे सवें, गोंय सवें, आमचे संस्कृती सवें, आमच्या दायजा सवें, आमचे इतिहासाचे सवें ह्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. ह्या वर्सा आमी 2 कार्यावळी घडोवन हाडटले. सकाळच्या आदेसार 9:30 वरार कांसावले इगोर्जे लागीं इगोर्जेच्या हॉलान आमी कांतारांची सकाळ असो एक कार्यावळ घडोवन हाडटले. तातूंत लागशिल्ल्या लोकांनी हाजेरी दिवंक आमी मागता. सांजे वेळार दुसरी कार्यावळ सांजे 4 वरांचेर पणजे टिकीये हॉलान जातली. थंय कांतारांची सांज, थंय कविता सादरीकरण आनी खेरीतपणी कोंकणीचेर एक क्विज जातलो. हो क्विज आमी 3 हायर सेकंडरीन मागल्या आनी त्या भुरग्यांकाय आमी हो क्विज करतले आनी कविता आमचे कोंकणीचे कवी आपल्यो कविता सादर करतले.